जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. जेजून आमकां कृपा दिल्या. ताचे बरोबर मोगान वो वेळ सारच्याक मोगान सदांच सॅक्रिफीस आसा, त्याग आसा. आमचो सकाळचो बरो वेळ न्हिदपाचो खुशेन जेजूच्या कृपेन बरोन आमी ताचे सवें तो आतां सारूंक हाजीर आसा. सगलें आमचे भितर आसा तितलें ताचे आनी आमी गोळा केलेलें आपलेपणांत रावन तें सगलें ताचे स्वाधीन करुया. आनी हे परी आमचें अंतस्करण सगळें ताचे स्वाधीन करीत आसतना भितरल्यान आमी ताच्या नांवान स्वतंत्र जावया. तो आमचे सवें प्रत्येक सुस्कारांत कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचें सगळें आसा तितलेंय ताचे स्वाधीन करुया. हे परी ताच्या पास्कांच्या गुटांत आमी वांटो घेता. ताचे सवें जियेता आनी ताचे सवें आमी मरता. ह्या परी आमी ताचो आकार पत्करूंक लागता, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे आनी ह्या सांद्यांनी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत ताचें आख्खें जिवीत आकारलेलें आसा. आमच्या आपलेपणाक लागून आमी ताका ही संदी दिनासलेल्या, पूण जशे भाशेन सायबीण मायन आपलें जिवीत सगळेंच एक चाकोरणीचें कशें देवाक भेटयलें, तेन्नाच की देवाच्यान तिचें सवें आपली येवजण प्रमाणे घडोवंक जाय आसलेलें तें घडोवन हाडलें. तिचो नमुनो घेवन आमी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून बरोन येवया आनी जेजू सवें आमचें सगळें ताणें दिलेलें आनी आमी आपणायलेलें ताचें स्वाधीन करीत रावया. आनी ताचो आकार आमचें सवें आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोरण्यांनी आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत ताचोच अणभव म्हज्या शेजाऱ्याक घडटलो. कोणूय जावं तो शेजारी, ती आमचे सवें जेजूक अणभवतली. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडींत मोजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण बोळाच्या
rokta makadados ko nanoy maka utkan kon volacha povit kostano maka koch kora tu borya Jesu chitan makai tu jagayani tu makalipoy veglo ang soro kodits dunaka tu jagayani tu makalipoy veglo ang soro kodits dunaka why dushmanatlo tumakawatay morna chavela tumakaapoy tu Jesu Rio tumakaformay Bokta Sangati tu kavakancha tu Jesu Rio tu makaformay Bokta Sangati tu kavakancha. शब्द मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ओपोळे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक न्हय, तेन्ना हांवें म्हणलें ओ पळय हांव येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमृतीचो हांव मोग कोत्तां.
सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें पोरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना. जेजू, तुजी खुशी करूंक तुवें म्हाका तुजी कृपा आतां दिल्याय. तुजें उतर म्हजें जिवीत तुजेरूच स्थिरायता. प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हाका अदीक आनी अदीक तुजो आकार घडून हाडटाय. तुजे कृपेच्या आदारान फकत हांवें तुका हाजीर जावंक जाय. बाकीचें सगळें तुजी येवजणे प्रमाणे म्हजे सगळें तूं करून घेताय. सगळीं जीं आयच्या दिसा तुजे कडेन दिनवासून बरी सावद भलायकी मागतात, कित्याक अदुरुशान तांकां खूब त्रास करून दिले. पूण सल्विता रिबेलो फकत तुका वाखणटा, कित्याक तुवें तिका सोडूंक नाय. जीं एकदम दुयेंसान रोमलेलीं आसा, विर्जिनिया आलिस आल्फोन्सो, तिका तूं कोठाय दी, तिका घडून हाड. जीं कोविदाक लागून तळमळटात, फातिमा फेर्नांडीस आनी तांचो कुटुंब आनी हेरां सगळीं, तांकांय तूं पिकोवणी हाड. तीं हॉस्पिटलांत पावलेलीं आसात, भिरांत आयिल्लीं आसा, पूण तुजेर विस्वास दवरून तांकां सगल्यांक तूं सुटका दी, पिकोवणी हाड आनी बरी कर. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, आमचो भाव एंटनी 80 वर्सां तुवें ताका ह्या संवसारांत दिल्लीं आसाय. तो तुका वाखाणटा, आर्गां दिता, आनी ताची इंतेसां आसा तीं तूं शांती पावयत. जेजू, तांच्या घरच्यांक उदृश्यांतली सुटका दी आनी तांकां पिकोवणी हाड. आंजेलो आनी आग्नेलो हे दोगांय पासत आमी मागता. सदांच तुजे सेवेंत ते आसात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी तुजे गोठायन तांकां अदीक आनी अदीक भर. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, त्या सगळ्या पासत आमी मागता. हेमा सदांच हांगसर हाजीर आसतलें, पूण आतां तिका
दुसऱ्यांची सेवा करूंक हो सॅक्रिफायस करचो पडटा आनी ती सो खुशेन आनी तिचे सारकी कितलींच जाणां आसा आपलेपण सोडून दुसऱ्यांची सेवेंत देवान तांकां आपयलेली आसा. तितल्यांकूय तूं सायबा घोटाय दी. कितल्या जाणांची स्वप्नां शाती पावंक ना वेगवेगळ्या कारणांक लागून, पूण तांकां तें मेळोंक ना म्हणून निराशेपण तांचे मदीं येयना जावन, पूण देवाचे खुशे प्रमाणे जें तांकां आदारलेलें आसा तें मेळटलें म्हणून हे खात्रीन तांचें जिवीत तूं भितरल्यान स्वतंत्र कर आनी तांकां एका आनंदांत आनी शांतीन भर. As we gather before the Lord, we come with hearts filled with gratitude for all the good things that the Lord has done for us. We remember all the blessings, all the good things that the Lord has done for us. In times of trial, in times of trouble, He has always been besides us, guiding us, protecting us, walking the journey along with us. Today, as we gather, we recall all these graces.
and with hearts filled with gratitude, we place all our prayers before the Lord. Lord Jesus, as I spend time with you, help me to look into my life, to look at the areas where you call me to grow. Touch my life, Lord, and heal it, because you are the one who can do wonders in our lives. Holy Week, the last week of Lent, begins on Palm Sunday and ends on Holy Saturday, the day before Easter Sunday. Good Friday is the day that receives the most attention, and for good reason. Yet, the entire week offers an opportunity for us to deepen our relationship with Christ and our appreciation for His sacrifice. And as we prepare ourselves for the Holy Week, there are two words to focus which could help in our preparation. The first being empathy. As Hebrews 4:15 offers us this assurance, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet he was without sin. Jesus is able to empathize with our human frailties because he became fully human. What we don't often consider is that the potential for empathy runs both ways. We can't fathom what it means to be fully God, but we have a pretty good handle on what it means to be fully human. We know all too well what loneliness and dread feel like. So we can probably imagine what it must have been like for Jesus to enter Jerusalem on Palm Sunday to the cheers of the crowd, alone in the knowledge that in a matter of days, the people's adulation would curdle into disappointment and then hatred. We imagine being able to comprehend the full measure of God's wrath, which Jesus could do since He is God, and realizing that the wrath could soon be turned against you. Imagine knowing that in a matter of hours, you were going to suffer an excruciating death, and having no one to talk about it, no one to give you comfort. Jesus' disciples couldn't seem to grasp what was about to happen. Even though Jesus tried to make them understand time and time again, they somehow still could not comprehend it. And when his burden became almost too much to bear, Jesus turned to his 3 closest friends for help. He asked a simple favor of them: to stay awake and keep watch for those who would betray him, while he focused his attention on the most intense prayer session of his life. But we see that all 3 of them fell asleep. Jesus watched his followers scatter when his enemies came for him. He felt the betrayal of Judas Iscariot and the denials of Peter. He was rejected, taunted, and beaten by the human race that he had come to save.
And now we ask ourselves, can we feel all that Jesus suffered? Can we empathize even slightly with what Jesus must have experienced? And as we prepare ourselves to enter the Holy Week, let this be our first aim. Let our second aim be to embrace the tension of the Holy Week. And to do that, we must look at it from the first century perspective. Easter Sunday is the most joyous day of the Christian calendar. Yet, its full impact can be felt unless we understand the uncertainty that preceded Jesus' resurrection. Easter Sunday is the surprise ending to the greatest cliffhanger in human history. We need to keep in mind that Jesus' death was especially a cruel blow to those who had embraced his teachings. Jesus had released them from the burdens of the Old Testament law. He had shown them a new way. He had promised everlasting life. He had given them hope, direction, and purpose. And when he died, all of that supposedly died with him. His message was tied to his identity. If he was not who he claimed to be, his promises and the truth he spoke were null and void. If he could be silenced by death, so could everything that he stood for. So on that Sabbath, the silent Saturday of the Holy Week, all must have seemed lost, or almost all. A flicker of hope remained. Someone praying and someone paying very close attention would have recognized that the events surrounding Jesus' death followed a similar pattern, one that Jesus himself had predicted. Someone paying close attention would have also recognized that the faith of humankind hung in the balance on that Sunday. The Apostle Paul expresses the tension in 1 Corinthians 15:14. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. If the grave had to hold him, all would be lost. Death would remain undefeated. There would still be a great chasm between God and humanity. In Israel, the Jewish people would settle back into their religious routines, and the rabbi from Nazareth would be forgotten within a few years. If, on the other hand, the grave could not hold him, the world would never be the same again. We can maintain our focus throughout the Holy Week by meditating on the tension of if, on everything that hung in the balance between Jesus' death and resurrection. He was oppressed and was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and as sheep before its shearers is dumb, so he opened not his mouth. Isaiah 53, verse 7.
For the followers of Christ, this text of Isaiah evokes a response deep down within us, seeing how they apply to God's only beloved Son and how He died for all of us. In the words of Saint Peter, without having seen Him, you have come to believe in Him, and so you are filled already with a joy so glorious that it cannot be described. 1 Peter 1 verse 8. Without the sincere love of Christ, we are no true followers of His. We cannot say we fully love Him until we appreciate what He suffered for us. In the Passion narrative, there is no real necessity to retrace in great detail the events there described. But it is well to bear in mind that Christ was no stranger to hardship, privation, and suffering. Long before that final day of His life, being in the form of God, as Saint Paul says, from the moment He came on earth, Jesus emptied Himself, taking the form of a slave, becoming as human beings are. Philippians chapter 2 verse 6 following. He, the Most High God, suffered the hardships of the poor, at times not even having a place to lay His head. He endured hunger and thirst, and after long days, surrounded by crowds seeking a cure, He often spent whole nights at prayer in the hills. Despite His compassion for all who came to Him, He met with hatred and rejection, in particular from Pharisees and priests who planned to have Him killed. How this rejection and hatred must have grieved Him, King Lear knew. How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. And how must Jesus have felt at being rejected by the people He had chosen above all others? So terrible was the inner struggle of Jesus as He faced His death, that in the garden His sweat became like drops of blood falling to the ground. Another bitter pill was the knowledge that one of His own circle of 12 would betray Him, that most of the others would leave Him, and that even the loyal Saint Peter
would repeatedly swear he had never met him. But most terrible of all was his feeling of being abandoned by God. His inner spirit shrouded in a darkness that reflected the murky darkness that enveloped Calvary as the end drew near. My God, why have you forsaken me? The features of that face so cruelly disfigured were those of the Son of God. The forehead streaming with blood, the hands and feet nailed to the cross, the body lacerated with scourges, the side pierced with a lance. These were the forehead, the hands and feet, the sacred body, the side of the eternal Word made visible in Jesus. Why such suffering? We can only say with Isaiah, "It was for our transgressions he was smitten. For our sins he was brought low. On him lay the punishment that brings us healing. Through his wounds we are made whole." मुशेरकार मेंढरांक सोडून पळोवन वेता. जेन्ना उद्रुस आमचेर कोसळटा तेन्ना आमी समजूंक जाय की जेजून वो सॅक्रिफीस आमचे पासत केलेलो आसा. तो आमकां सोडिना, पूण आमचे कोश्ट तो आपणाचेर घेवन आमकां घोटाय दिता. असले वेळार ताकाच आमी चिटकोन रावया. आनी कितलीं आमचीं भाव भयणां ताका चिटकोन रावतात. तुमचे मदें वेगवेगळीं त्या वेळार चिंतनां आसतात. हीं चिंतनां सगलीं जेजूच्या स्वाधीन प्रत्येक सुस्कारान करीत रावात आनी तो आमकां घोटायन बसतलो. तो खरो आमचो देव, आमचो गवळी. भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान सान तो आमकां घोटायन बसता. ही घोटाय आमच्या सगळ्या भाव भयणीक फाव जावच्याक हो वेळ आमी जेजू बरोबर सारला. आनी हे पोरी जेजूक आमचे सगळें दिल्या उपरांत ताचेरूच आमचे दोळे लावया. ताकाच आमी आजीर जावया. ये पोरी सगळो गत तो आमकां पळयता आनी आमी ताका पळोवन आमचें जिवीत सादता. फकत भायल्या दोळ्यांनी न्हय पूण भितरल्या वतम्याच्या पावंड्यार आमी ताका एकवटून आमचें जिवीत सारूंक लागया. जेजू, तुवें आमकां हें देणें दिलेलें आसाय. अदीक आमचें जिवीत तुज्या जिवितान खोलावन तुजें बरेंपण आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक तूं सायबा घडोवन हाड.
आमच्या सगळ्या घरच्या पासत आमी मागता. ताणें वो अणभव घेवंक ना, पूण तांकांय आमचे उद्देशी मेळच्याक आमी तुजे कडेन मागता. कितल्या जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी हाडटा आनी हाजीर करता. सगल्यांक तुजे सवें एकठांवन तुजे बरेपण आमचे सवें अदीक आनी अदीक व्हांवनी. सर्वेस्पर म्हजो गवंडी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरू मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सुरी तो म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना, कित्याक दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर, आदार आनी घोटाय दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल, म्हजें पात्र पोट भरोन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. आर्गां आनी दिनवास महिमा तुका जेजू. आनी ह्या जेजूच्या एकवटांत आमी सगळीं जाणां आमची खाजगी मागणी ते सामानांत दवरया. जाणीन आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत धरून तांकां सगळ्यांक बरेपण फाव जावं म्हणून जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावया. ती उतरां सारकीं आमच्या कुडींत, मनांत, आत्म्यांत पुरजळून आमकां उजवाडांत हाडूं. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे
घुसपटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार स्वयंवरते विषय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडान वंदुया वाकाणुया उपसल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सांबाडाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची मुक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसनास तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे